सत्तरीतल्या म्हादय अभयारण्यान जी आयज दुर्घटना घडलेली आसा ती म्हणजे पट्टेरी वाघाची जो मृत्यू जाल्लो आसा हो करून मृत्यू आसा आणि तो नर वाघ जो आसा तो मेल्लो आसा। एकंदर जवळ जवळ 3 ते 4 वर्सांचो हो वाघ आसपाक शकता आणि त्याचे जो मृतदेह मेळ्ळलो आसा तो पूर्णपणे कुजलेल्या अवस्थेन आसा आणि ताका लागून त्याच्या मृत्यूचे कारण जे आसा हे कारण निश्चित करपा खातीर शव विच्छेदन जावपाची गरज आसा। एकंदर त्या वाघाची परिस्थिती पळयली जाल्यार कळटा की 8 दीस जाले आसताले तो मरून आणि बहुधा ताका विष बाधा जावन तो मेल्लो आसपाक जाय, म्हणजे कोणी तरी विष घातला आसूंक जाय किंवा आणखी कसल्या तरी कारणान त्याचो मृत्यू जाल्लो आसूंक शकता। हो जो वाघ आसा हो त्या परिसराची शान आसा आणि एकंदर ह्या परिसरान वाघ आसा हे ह्याच्या पयलीं वन खात्याक कळ्ळलें। सत्तरीतल्या म्हादय अभयारण्यान जवळ जवळ 5 वाघांचें वास्तव्य आसा। ही गजाल जी आसा ही 2 वर्सां पयलीं स्पश्ट जाल्ली आसली, परंतु त्या खातीर वन खात्यान जे पथक नियुक्त करपाक जाय व्याघ्र संवर्धना खातीर ते केल्ले ना आणि एकंदर सध्या जर पळयले तर साधन सामुग्री आणि मनुष्यबळ जे आसा ते अपुरे आसा ह्या सगळ्या क्षेत्रांत। आणि गोळालीची ही वाघाची जी दुर्घटना आसा ही एकंदर गोंयच्या वन खात्याचो जो कारभार आसा तेचेर प्रकाशझोत टाकता आणि एकंदर वाघ हो आमच्या जंगलाची शान आसा। हेच्या पयलीं केरी सत्तरी हांगासर वाघाची हत्या जी आसा ती प्रकाशन येयल्ली, त्याच्या उपरांत वन खात्यान त्या संदर्भान अश्यो दुर्घटना जावंक जायना म्हणून जी काळजी घेवपाक जाय ती घेतलेली ना आणि एकंदर हो जो वाघ आसा हो वाघ त्या परिसरान मेल्लो आतां दिश्टी पडलेलो आसा। आणि हांव आतां त्या परिसराक जेन्ना भेट दिली तेन्ना डेप्युटी कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट विकास देसाय, त्याच प्रमाणे एसिस्टंट कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट नंदकुमार परब आणि त्या परिसराचे जे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर आसा विलास गांवस हे थंय त्या जाग्याचेर पावलेले आणि ही जेन्ना घटना वन खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक कळ्ळी तेन्ना वन खात्याचे जे कर्मचारी आसा थंय पावलेले आसा आणि शवविच्छेदन जाल्या उपरांत तेचे निश्चित कारण जे आसा हे मृत्यूचे कळटालें। गोळालीचो पुरो जो परिसर आसा हो सिद्धाच्या होवरे खातीर फामाद आसा। अश्मयुग कालापासून मनशाचे वास्तव्य ज्या परिसरान आसले त्याच परिसरान वाघ आणि मनीस हे त्यांचे सामंजस्य आसले, पूण आयज कितें जाल्लें आसा की मनशाचे आणि वन्यजीवाचो संघर्श जो आसा हो तणावपूर्ण स्थितीक पावलेलो आसा आणि ह्या दृश्टिकोनान सरकार आणि आमी समाजान जर हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर जर बऱ्या तरेन यत्न करूंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की हाच्या फुडें वाघाचें अस्तित्व आसा ते धोक्यान वयतले। जवळ जवळ 4 वाघ ह्या परिसरान आणखी आसा आणि ताका लागून हो वाघ जो आसा हो वाघ मेल्लो वाघ जो आसा तो एकंदर आमच्या वन खात्याच्या जो बेभरवशाचो कारभार आसा तेचेर प्रकाशझोत टाकता आणि एकंदर हो पुराय वाठार जो आसा हो म्हादय अभयारण्याचो वाठार आसा आणि ह्या वाठारान दर वर्सा संक्रांती पयलीं जी भुगूत जाता त्या भुगुतीच्या कार्यक्रमा खातीर जे थळावे लोक असले ते त्या सिद्धेश्वराच्या गुंफेन गेल्ले आणि त्यांच्याच दक्षपणाक लागून ही जी घटना घडलेली आसा ती प्रकाशन येयल्ली आसा। वाघाची दुर्घटना ही म्हाका खूब अतीव वेदनाकारक आसा। मनीस आणि वाघ हे एकमेका खातीर पूरक आसा, पूण आयज आमी जर पळयले जाल्यार एकंदर तेंचो नैसर्गीक अधिवास आसा हो अधिवास खंय तरी संकश्टान सांपडलेलो आसा आणि ताका लागून अश्यो दुर्घटना ज्यो आसा त्यो घडटा आणि ही जी दुर्घटना आसा ही तेचेच एक प्रतीक जावन आसा। ह्यो इन्सिडेंट जो घडला म्हणजे मृत अवस्थेत वाघ सापडला तो लोकवस्तीपासून साधारणपणे कितलेशे अंतराचेर आहा? लोकवस्तीपासून जवळ जवळ तो 1-1.5 किलोमीटर अंतराचेर आसा आणि जी थंय सिद्ध्याची गुंफा आसा तेच्यापासूनय तो तितल्याच अंतराचेर आसा आणि थंयसर पाण्याचो स्रोत आसा आणि वाघ ह्या पाण्याच्या खातीर थंय येत आसलो आणि बहुधा एकंदर थंय जर चित्र पळयलां थंय कांय रक्ताचे डागय आसा। तेचे वयल्यान कळटा की कसले तरी जनावर जे आसा ते मारलेले आसा। हेच्या पयलीं एक गाय आणि एक म्हस एका धनगर समाजाच्या कुटुंबाची त्यांच्या जगण्याचो आधार आसली ती वाघान मारलेली। खरें म्हणजे त्याच्या उपरांत ह्या संदर्भान दक्ष जावन उपाययोजना म्हणजे येवचपाक जाय आसली ती उपाययोजना जाल्ली ना आणि ताका लागून अशा प्रकारच्यो दुर्घटना ज्यो आसा ह्यो वेगवेगळ्या वाठारांत भारतांत घडटात।
वाघ मेलो असो आयकपाक येता तें कितें तुमकां इन्फॉर्मेशन? गोळाली म्हणटा ते वाघ मरून पडलेलो आहा अशी इन्फॉर्मेशन आमकां मेळ्ळें. सो आमी हातून पळयलें आनी कन्फर्म केलें तो वाघ मेल्लोलो आसा. एक 5 ते 6 दिसां पयलीं मेला असो दिसता पयलो. आनीक 3 ते 4 वर्सांचो असो मेल वाघ आसा. आनी पोस्टमार्टम बी कितें केला? हांव पोस्टमार्टम चालू आसा पळोवपाक जाय. ओके ओके. थंय वाघ आहा कितें तुमकां इंटिमेशन बी लोकल्सांनी दिल्लें? वाघ मेला पडला थंय म्हणून एक इन्फॉर्मेशन दिल्ली आमच्या स्टाफांक कोणे तरी इन्फॉर्म केलें ते. हां कित्याक त्या जाग्याचेर कितें तरी देवाचें कार्य आसलेलें गांवांतल्या लोकांचें. सो लोक खुशी त्या सायडीच्यान पास जाताले. सो लोकांक कितें वास बी येयलो तेंच्यांनी मागीर आमकां सांगलें त्या जाग्याचेर अशें वाघ पडलेलो आहा थंय पळया. त्या प्रमाणे आमी वचून पळयलें आनी कन्फर्म केलें. ते लोक म्हणटाले कितें की थंय 2-3 10-15 दिसां पयलीं एक गाय आनी एक म्हस मारली. सँच्युरीच्या भायर 2 जनावरां ह्या गेल्या 15 दिसान 10 दिसान मारलेली आसली. एक गायो बीर मारलेली आनी एक रेडो बीर मारलेलो. म्हस मारलेली. आयज तेजी टेस्ट कितें जालें म्हणजे पोस्टमार्टम? ना अजून जावं. केन्ना जातली?